ज्यांची पॉप्युलरिटी वाढत आहे नॉर्मली सत्तेची पॉप्युलरिटी एक 100 महिन्यानंतर जेव्हा लागतात पण आमच्या प्रधानमंत्र्यांची पॉप्युलरिटी वाढत वाढत महाराष्ट्राची 44-46% पावली आणि मला रात्री आम्ही 5 वर्षाला कंप्लीट करीपर्यंत प्रधानमंत्र्यांनी या सरकारची केंद्राच्या सरकारची पॉप्युलरिटी 50% पुढे वरून 2 ट्रिलियन बहुमत घेऊन पुढल्या 5 वर्षात परत एकदा या सरकार देशवर एक देव चालू असा आणि ती म्हणजे प्रधानमंत्र्यांची कित्याक खातीर आसा हाचो आमी विचार करूंक जाय गोंयकारांनी चड विचार करूंक जाय तसो हांव मुरगांव तालुक्याचे आवाज मानता कारण मुख्यमंत्री जातलो अशें म्हाका स्वप्नांतूय दिसूंक नासलें 13 हेक्टर पण जेन्ना मुरगांव तालुक्यात 4 सीट जिखले तेन्ना आमी घराचेर पावले आनी सगळ्यांक लक्षात अशें आयलें की जे काही विरुद्ध वचून निवडून आयल्या तांच्या हातांत जर सत्ता मेळत जाल्यार गोंयची लूट अटल आसा तेन्ना आमचे कोएलिशन पार्टनरांनी म्हाका हांगा धाडचो असो आग्रह धरलो हांव प्रधानमंत्र्याचो आभारी आसा म्हाका तो तिको विचारलो कारण तुमची रिजर्वेशन फर्स्ट म्हणटा पार्टी आनी गव्हर्नमेंट सेल्फ थर्ड म्हाका दिसता दिल्लीच्या नांवांत आसतना काही जाणां अशें दिसलें नेशन फर्स्ट वेगळेच मिनिस्टर जाय नेशन फर्स्ट म्हणजे प्रधानमंत्री जो आसा तो राष्ट्राचो विचार करता आमी ताका सहाय्य करणारे ताचे साथीदार ताणें जर सांगलें की गोंयांत वच म्हणून जाल्यार गोंयांत वचून गोंयचें काम कशें करप हे करपाक म्हाका स्वाभावीक आनंद आशिल्लो कारण तुमकां खबर आसा कारण नेशन फर्स्टूच आसा सेल्फ आमी आसतलो स्वताचो विचार केंद्राच्या नांवान येता आसतना हांवें केलो ना भारताच्या बारीक सेवा करची ह्या उद्देशाचें काम करीत करीत एका गुजरात राज्याचो मुखेलमंत्री जालो आनी ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर जालो ही भारतीय जनता पार्टीची खऱ्या अर्थान ओळख आसा एक सामान्य कार्यकर्तो खंयच्याच तरेची फाटभूंय तेका ना तो आयज ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर जावपाक शकता हे भारतीय जनता पार्टीन दाखोवन दिल्लें आसा आनी एक सक्सेसफूल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच्या रुपान ह्या देशाक येयलो आसा आनी म्हणून 3 वर्सां उपरांत सुद्दां जेन्ना सर्वे करतात व्हडले व्हडले पेपर्स व्हडले व्हडले मॅगझिन्स व्हडले व्हडले टीव्ही चॅनल्स तेन्ना ते सगळ्या सर्वेक्षण एकूच गजाल स्पश्ट जाता ही फाटली 3 वर्सां नरेंद्र मोदीने सगळ्या देशातल्या लोकांक एक प्रामाणीक सरकार दिला एक ट्रान्सपरंट सरकार दिला एक विकास करपी सरकार दिला बारीक लोकांचे कल्याण करपी सरकार दिला आसा आनी तेका लागून 2019 सुद्धा जेन्ना लोकसभेची वेंचणूक जातली तेन्ना पुणेकर नरेंद्र मोदीचो सरकार ह्या देशात गोंयच्या करून आसता अशें तेचो विश्वास प्रत्येक जनताय व्यक्त करता आमचो सरकार 13 सुद्धा आमदार आसतना आमी सरकार कित्याक घडोवपाक पावले 13 रोडी लागपी मनोहर पर्रीकर जायत गाडी सुद्धा 13 जागा आसा आनी 13 आमदार घेवन मनोहर पर्रीकरूच आसा तो सरकार जाला आनी कोण जाल्यार जावपाक तेणी तुमी लक्षात दवरपाक जाय पूण एक तुमी जाणा लावपाक जाय गोंयकारांनी की कितें आज तरी आनी कोण आसलो जाल्यार कसो कारोबार चलोवपाचो पयशे ना केंद्रा कडेन आमकां इतली मदत जाय जो मनीस 3 वर्सां सुमार दिल्ली केंद्र डिफेन्स मिनिस्टर म्हण आसलो पयसो कोण हाडपाक शकता कोणाची ओळख बरी आसा कोण सीओ करून सेंटराक धाडपाक शकता वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटां सोड पयशे कोण मागोवपाक शकता जाल्यार एकूच मनीस मागोवपाक शकता जेन्ना